हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. आनी आयज आसा न्हय आमगेर म्हाळ आसा. सो म्हाळ म्हणजे थोड्यांक खबर आसतलें, थोड्यांक खबर नासतलें. सो जितलें म्हाका खबर आसा तितलें सांगपाची तुमकां ट्राय करता. एक्चुली म्हाळ म्हणजे कशें आहा, चवथ जाल्या उपरांत न्हय म्हाळ आसता, रोखडोच म्हाळ येता. चवथीच्या रोखडे थोड्याच दिसांनी म्हाळ सुरू जाता सगळ्यांगेर. सो वर्सान वर्स आसता. आणि म्हाळ म्हणजे एक्चुली कितें, सो आमच्या घरान जे एक्सपायर जातात म्हणजेच धाकटे भुरगे आसूं, तेज्या मागीर व्हडले आसूं, बायलां आसूं, जी कोण आमच्या घरान एक्सपायर जातात सो तांकां आमी तेंच्या नांवान आमी कोणाकूय अशें दवरतात. म्हणजे बायल आसली जाल्यार बायल, तेज्या मागीर दादलो आसलो जाल्यार दादलो, अशें करून दवरतात. तेज्या मागीर तेंची घरा कडेन हाडून सेवा करता. म्हणजे आमचे कडेन जितली जाता तितली आमी सेवा करपाची ट्राय करता. सो तांकां जेवण घालता. तेज्या मागीर तांकां कितें कितें दिवपाचें आहा, म्हणजे तुमकां जें कितें दिवपाचें आहा तें तुमी दिवं शकता. तेज्या उपरांत तुमी बाकी आनी कितें फ्रुट्स म्हणा अशें कितें दिवं शकता. सो सगळीं जाणां तेंची सेवा करतात. आनी असो करून म्हाळ आमी सेलिब्रेट करता. फुडें तुमकां कळटलेंच एक्चुली. आनी आमच्या घरान अशे भरपूरशे आसात, भरपूर म्हटल्यार भरपूरच मेंबर आहात. सो आयज आमी तांकां दवरलेले आसात. आनी आजे म्हण पणजे म्हण तेज्या मागिरूय भरपूरशे आसात. तेन्ना हांव जांग सुद्दां नासलें आसतलें. सो अशे मेंबर आसा जे आमच्या घरान एक्सपायर जाल्ले आहा. सो तांकां आयज आमी दवरतली, तेंची सेवा करतली. आनी कशें कितें म्हाळ सेलिब्रेट करता तें बीन तुमकां दाखयतलें हांव, कशें कितें म्हाळ आसता आमच्या घरान तो. सो गायज चला तर पळयात, फूल ब्लॉग पळयात, स्कीप मात करूं नाकात, कंटिन्यू रावात. सो गायज हांगसर सगळी तयारी करून दवरलेली आसा आनी भटाचो वेट करता आमी. आनी ते आमच्या किचनानूय सगळी तयारी चालू आसा, रांदप बीन दाखयता पळयात. सो हांगसर पळया पीठ बीन मळून दवरला आनी बाकीचे हांगसर कातप शिनप चालू आसा. आनी पळय काकी आसा हांगसर, मम्मी आसा, तेज्या मागीर भाभी आसा, हांगसर दुसरी काकी आसा, हांगसर आजी आसा, हांगसर गंदली काकी आहा आनी डोलू आसा. बरी मगे आनी हांगसर शिजप चालू आहे पळय. आनी पळय चाची शेफ आमची, चाची हाय कर मगे. सो माळाचें जेवण सद्या चालू आसा अशें. आनी हांगसर वांटप बीन चालू आहा. हें काम सद्या म्हाका दिलां वांटपाचें. सो हेंचे गजाली पळय चालू आसा. फायनली भटजी येयल्लो आसा आनी जे बटाचे जे कितें आसा पळयात पिण्णां बीन म्हणटात पळयात ते सद्या चालू जाल्ले आसा, दाखयता पळयात तुमकां. सो तुमी चिंतता आसतली पिण्णां म्हणजे कितें. थोड्यांक खबर आसतलें पिण्णां म्हणजे कितें तें आनी थोड्यांक खबर नासतलें. सो जितलें म्हाका खबर आहा तितलें हांगसर हांव तुमकां सांगता. पिण्णां म्हणजे एक्चुली हे जे तुमकां दिसतात वायट वायट पिठाचे बॉल, तेका म्हणटात पिण्णां. आनी ते प्रत्येक जो कोण आमच्या घरान एक्सपायर जाला तेंचें नांव घेवन घेवन ते बॉल आसात ते एड करतात. म्हणजे पिठाचे गोळे आसात ते एड करीत वयतात आनी तेकाच म्हणटात आमी पिण्णां. आनी आमचे पिण्णां बीन दिवन जाल्या उपरांत मागीर आमी पांयां पडटात. सो इतलेंच खबर आहा म्हाका. सो हांव तुमकां इतलेंच सांगूं शकता पिण्णां बद्दल. म्हाका डिटेल्सान तितलें कांय खबर ना. सो एका म्हणटात पिण्णां. नमस्कारं समर्पयामि. दो नमस्कारं कृत्वा आमच्या हिंदू शास्त्रात आमचा जो भटपण हा तो सगळं व्यायाम झालेला आम्हाला. चष्मा घ्या. भटान देवाक 3 प्रदक्षिणा घालतात, 2 नमस्कार घालतात. देवाक 1 नमस्कार 5 प्रदक्षिणा. मग तुम्ही भटजी किती आता त्याचं कारण चष्मा घ्या. चष्मा कोणी पाय दवरीत त्याचेर सगळ्यांना
तिला पाच मंगल त्यांच्यास्तु सजवासदेवता भीमा मम पितृता महाप्रपिता महिला पुष्पम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि नमस्कारोमि चिंतयामि संतान प्राप्त या कुटुंबाची वंशवृद्धी वाढावी वंशखंड व्हावं त्याचप्रमाणे तुम्हा पितृगणांच्या चरणी सांगणं बोलणं नेमनिष्ठा अंगवळ नमस्कार शिल्लक राहिली त्याचा राग न धरता तुम्ही समस्त पितृगण प्रसन्न व्हा ह्या कुटुंबानं केलेली सेवा संपूर्णपणे तुमच्या चरित्र करून घ्या नोकरी धंदा उद्योग व्यवसाय या गावात असो गावाच्या बाहेर असो तर त्यात संपूर्णपणे राखण रखवाली राहावी त्याच्यापासून स्थिरलक्ष्मी प्राप्त कुटुंबाला अन्न वस्त्र जीवाला प्राप्त व्हावा योगक्षम उत्तमोत्तम चालावा ह्याच्यानंतर निवडलेली कामं आहेत घरबठेवी आहे काहीतरी मंगल कार्य घडणारे असतील अज्ञान लेकरं शाळेच्या ठिकाणी त्यांच्या विद्याभ्यासाच्या ठिकाणी सर्वतोपरी ती सिद्धीला घेऊन सिद्धीला जाण्यासाठी तुम्हाला देवता आणि समस्त पूर्व तुमचा कल्पना प्राप्त करून घेऊन प्रत्येकाचे मनोरथपणे पूर्ण करून घेऊन दीर्घ आयुष्य आरोग्य संतप्ती संपत्ती धनधान्य त्याने बरं करा सर्वे जरा सुखिनो भवन्तु घाल घाल मस्त एसी एसी आणि पाया पडा येतो येतो तुपाची ह्या सायडीक धरून सकयल गळत झालं पण निसरात सो गायज किचनान काम चालूच आसा आणि इतली गरमी जाता सो काका बीन नाही आईस्क्रीम हाडपाक गेल्या आईस्क्रीम आनी कितें हाडटले खंय पळोवया केन्ना घेवन येतात ते आनी हॅरी पळयात मदीं मदीं हॅरीकूय लक्ष मारूंक येवचो पडटा म्हाका सो हॅरीक लक्ष मारपाक येयल्ले हांव बनी ती बुनी सो मदीं मदीं हॅरीचें लक्ष मारपाक येता एक्चुली आयजूय आमी आकाशा गेल्या थंयच सगळें जेवण बीन करता आणि पळोवया काका बीन केन्ना येता आईस्क्रीम बीन हाडपाक गेल्या कारण भरपूर गरमी जाता सो पळोवया केन्ना येतात ते रांता रांता पार्टी यांची पोपटी दोरा तो मागीर खातो काही खाल्ल्या काय ना ते खा सगळ्याच हांगसर रांदपूय चालू आसा आनी पार्टी चालू आहा पळय आईस्क्रीमीन खाल्ली आनी हांव हांगसर येवन बसले कारण एकदम गरमी जाता आनी मिक्सचर चालू आसतलो आवाज येतात आसतलो तुमकां सो लायट येता वयता मदींच आनी लायट प्रॉब्लम करता कारण भरपूरशा जाणांगेर आयज नमी आसतले आयज नमीचो माळ आसा भरपूर जाणांगेर माळूय आसात आयज लायटूय प्रॉब्लम करता येता वयता बाकी ओवरऑल सगळें जेवण जाल्लें आसा आमचें आनी जेवणूय दाखयतलें तुमकां कितें आहा तें आनी मिक्सचराचो आवाज येता आसता तुमकां सो जेवणूय कितें आहा तें मागीर दाखयतलेंच आनी ऑलमोस्ट जेवण बीन सगळें जाल्लें आहा फकत आतां कापां बीन फ्राय करपाचीं आहात आनी तेज्या मागीर सगळे जाण जेवपाक बीन येतले हांव हांगसर मातशें येवन बसला एकदम गरमी जाता आनी मिक्सचर बीन जें म्हाजें काम आसलें वांटप बीन तें वांटून हांव हांगसर येवन बसलां आनी आयस्क्रीम खानूय मातशें बरें दिसलें म्हाका सो पळोवया फुडें कितें काम आसा तें हांगसर पुरयो भाजप चालू आसा तेज्या मागीर जेवण दाखयता तुमकां हांगसर आहा मुळ्याची भाजी तेज्या मागीर हांगसर आहा शीत हांगसर आहा बटाट भाजी दाळ मणगणी तेज्या
मागीर हांगसर आहा रोस आनी हांगसर कापां पुरयो बीन भाजप चालू. सो गडबड आहा सामकी कारण पातकार येयल्ले आहा. ते पातकार बीन येयले आनी हांगसर पुरयो करप चालू आहा पळयात. जेवण वाडटलें मरे तांकां आनी पातकार बीन येयल्ले आहा सद्या. रोखडेच आतां जेवण सुरू करतले आमी. जेवण काडा. आतां आमी वयता बायचेर दवरपाक पुरी आनी गोडशें. सो पातकारांक जेवण दिवच्या पयलीं आमी बायचेर दवरता. आमच्या घरान अशी परंपरा आसा, पयलीं पासूनच ही परंपरा चालू आसा. म्हणजे आमच्या आजी आसतना पणजे आसतनाच्यानूच ही आमची परंपरा चालू आसा. आमी जे कितें घरान शिजयता ते पयलीं व्हरून बायचेर दवरता. हांगसर तुमी पळोवंक शकता. बायचेर येयल्या उपरांत एक कळसुली पयलीं आमी उदक काडटा. तेज्या उपरांत तेच उदक घेवन हांगसर पुरी आनी गोडशें दवरून तें उदक हांगसर सोडटा आमी. आनी तेज्या उपरांत पुरी गोडशें दाखयल्या उपरांत देवाक हांगसर दाखयल्या उपरांत तीच कळसुली आमी भरून परत आसली तशी घरान व्हरता. सो ही परंपरा आमची पयलीं पासूनच आसा. खूब वर्सां जाली ही परंपरा चालू आसा. सो पळोवंक शकता तुमी हांगसर पुरी दवरल्या, आमी गोडशें दवरल्या. तेज्या उपरांत आमी हांगसर पांयां पडटा आनी आसली तशी घरान वचून सगळ्या पातकारांक जेवण वाडपाक सुरू करता. सो तुमकां हांगसर दिसतलेंच काकी कळसुली घेवन आतां येतलीच उदकाची. सो अशें करून आमच्या घरान ही बी परंपरा आहा पयलीं पासूनच. तर फ्रेंड्स आमी दवरले पुरी आनी गोडशें आनी आतां घरान वाडटली. सो आतां आमी घरा वयता आनी मागीर घरान सगळ्यांक आतां जेवण वाडटली. पयलीं हांगसर दवरप आसता, आमी दवरता आनी आतां जेवण वाडटली. कितली गरमी जाता भयानक. बायचेर आमी गोडशें आनी पुरी दवरून येयल्या उपरांत हांगसर आमी देवाक पयलीं पानां दवरतात. पळोवंक शकता तुमी 4 पानां आसात आनी तेज्या मागीर बारीक बारीक करतात तेका वाडयो म्हणटात. ते भायर दवरचे पडटा आनी ही जी पानां दिसतात ती देवाक आसता, म्हणजे गायीक अशें बीन गायीक बीन दवरतात. सो ती पानां ही पयलीं आनी तेज्या उपरांत मागीर आमी जे पातकार आसा पळयात तेंकां हांगसर पानां दवरतली. सो पयलीं देवाक पानां दवरची पडटात, तेज्या उपरांत पातकारांक. सर न्हू दादल्यांक सगळ्यांक पानां दवरल्या आनी हांगसर दवरल्या बायलांक सगळ्यांक. हे पळय हांगसर सगळीं जाणां बायलां बसतलीं. पिंड दिता तेन्नाच आमकां भटजी काका 2 तरेचें उदक दिता. एक उदक आसता तें आमकां पातकारांक पिवपाक दिवपाचें आसता आनी दुसरें जें उदक आसता तें आमकां तेंचे पांय धुवप म्हणजेच पांय पुसप आसता. आनी हे जे तुमी सगळे दादले पळयता तेंकां आमी म्हणटा पातकार आनी जे धाकटे भुरगे आसात तेंकां आमी म्हणटा निमे. सो म्हाजे कडेन जितलें जाता तितलें तुमकां सांगपाची ट्राय करता कारण म्हाकाय इतले डिटेल्सान पळोवपाक केन्ना गावकूच ना कारण खंय ना खंय किचनान आमी बिजी उरता बायलां. सो आयज व्हिडिओच्या निमित्तान म्हाकाय बीन बारीकान बारीक डिटेल्सान पळोवंक गावलें आनी हांगसर पांय पुसप बीन चालू आसलें आनी ही परंपरा जेवच्या पयलीं करप आसता. म्हणजेच जेवच्या पयलीं तेंचे पांय पुसप आसता आनी तेंकां उदक पिवपाक दिवप आसता. तेज्या उपरांत तिकली बीन लावप आसता. जशें आमी दादल्यांक लायता तशेंच आमी बायलांकूय लायता. सो तेज्या उपरांत बायलांकूय हांगसर लावपाक सुरवात केली आनी ही धाकटी भुरगीं आसा तेंकांय बीन आमी निमी म्हणटात आनी जीं बायलां आसतात तेंकां आमी सवाशीण म्हणटा.
सो तेंचेय बीन पांय हांगसर धुवप आनी पुसप चालू आसले. तेज्या उपरांत आमी तांकां उदकूय दितली आनी बाय चान्स सपोज म्हाजें कितें सांगप चुकलें आसत जाल्यार सॉरी, कारण म्हाका तितले डिटेल्सानूय खबर ना. कारण हे रिती रिवाज जाणट्यांनी केल्ले आसा आनी ते आमकां फुडें व्हरूंक जाय. सो आमची आतां शिकपाची ही आसा, आमी शिकून घेवंक जाय. सो चुकलें आसत जाल्यार सॉरी मागता हांगसरूच. सो हांगसर न्हय तिकली बीन तेंकांय लावप चालू आसली. तेज्या उपरांत काकीन हांगसर तांकां उदकूय दिलें. पिवपाक उदक दिवप आसता हें जेवच्या पयलीं आनी तेज्या उपरांत मागीर सगळीं जाणां जेवपाक सुरवात करतात. जेवण जाल्या उपरांत आमी हांगसर पातकारांक एका लायनीन बसयता. तेज्या उपरांत तांकां तिकली लायता, म्हणजेच कपलाक लायता तेंच्या. आनी जें कितें आमी हाडलां तें तांकां दिता आनी तेंचो आशिर्वाद घेता की आमकां सगळ्यांक अशीच दवरा आनी सगळ्यांचें बरें करा म्हणून. आनी सगळीं जाणां आतां जीं आमचीं बायलां आसा तीं सगळीं जाणां हांगसर आशिर्वाद घेतलीं. सगळ्यांत पयलीं आमी पातकारांचो आशिर्वाद घेता. तेज्या उपरांत आमी सवशिणींचोय बीन असोच आशिर्वाद घेता. तेज्या उपरांत हांगसर आमी सवाशिणींक आनी निम्यांक बसयता. तेंच्याय बीन कपलाक लायता, तेंच्यो घोटयो व्हरता. जितलीं घरांतलीं आसा तितलीं तेंच्यो घोटयो व्हरता. तेंकां जें कितें हाडलां तें आमी दिता आनी तेंच्या कडसून आशिर्वाद घेता की आमकां सगळ्यांक अशीच दवरा आनी सगळ्यांचें बरें करा म्हणून. तेज्या उपरांत सगळ्यांनी घोटयो भरून जाल्या उपरांत तेंकां आमी अर्देक पावोवपाकूय वयता आनी हांगसर सगळ्यांच्यो घोटयो भरप चालू आसलें. सो म्हाजे कडेन जाता, म्हाका जितलें कळटा तितलें तुमकां सांगपाची ट्राय केल्या हांवें. सपोज जर कितें चुकलें आसत, सांगप म्हाजें कितें चुकलें आसत जाल्यार खरेंच सॉरी मागता हांव. कारण म्हाकाय बीन तितलें कळना आनी अशें आमचें म्हाळ आसता. वर्सान वरस आमी असोच म्हाळ घालता. ही आमच्या घरांत परंपरा आहा पयलीं पासुनूच आनी चडशा गांवांनी म्हाळ घालप परंपरा आसा. तशें आमच्याय बीन गांवांन आसा आनी आमच्याय घरान आसा. आमी जे आमचे कोण आसात आजे पणजे तेंकां आमी वर्सान याद करता आनी वर्सान तेंची सेवा करपाची ट्राय करता. आमच्यान जशें जाता तशें आमी सेवा करपाची ट्राय करता आनी अशीच करीत रावतलीं आनी असोच तेंचो आशिर्वादूय आमचे कडेन आसपाक जाय. आनी इतलेंच सांगता तुमकां की कितें चुकलें आसत जाल्यार परत एकदां सॉरी मागता. सो हांगसर हांव कपलाक लायतालें. तेज्या उपरांत तेंकां पावपाकूय वयतलीं आमी. सो गायज ऑलमोस्ट आमचो माळ जालो. सगळीं जाणां गेलीं, पातकार सवाशिणी म्हणटात तशें. आनी आतां आमचे जेंट्स जेवपाक बसतले, तेज्या मागीर आमी बसतलीं. आनी टायम जाला 4:30 जाल्ली आहा, 4:30 जाल्ली आहा.
सो जेंट्स जेवल्या उपरांत आमी जेवता. सो म्हाळ आमचो जाल्लो हा. आतां घरच्या घराच आमी जेवपाक उरलेली हा. सो सगळे जाण आतां जेवपाक बसतली आनी लास्ट मागीर आमी बसतली. फायनली आमचे जेंट्स जेवले आनी आमी आतां जेवपाक बसता. पानां बी दवरली. तू फॅन बंद कर मातसो. अशी गरमी आता गे. सो आमी आतां जेवपाक बसतली आनी भरपूर टायम आनी हांगसर आमी आतां बसतली. बाकीची सगळी बसतली हांगसरूच. ही पळय काकी काडून दिता. आमकां वाटपी पळय कितले जाण आहात. फायनली आमचो माळ जालो आनी आसली तशी काकी बीन सगळी गेली आनी आमी ना आतां वॉकिंग येयल्या म्हणजे घरात कडेन बायक कडेन मातसो जस्ट एरीक 2 रावंड मारूंक. कारण दिसभर भितर भितर उरलो न्हू तेका लागून वॉक करपाक येयला. हो पळयात. सो गायज चला आयचो ब्लॉग हांव हांगसरूच एंड करता. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो आनी आमी कसो कितें म्हाळ घालता हो तुमकां कळ्ळो आसतलो. सो परत एकदां मेळया एका नवीन व्हिडियोन. ते आमचो देव बरें करून. बाय.